जिणे झुजान मेळटा सलवणी सांडसो नाय भरवसो साधन करून बदलूंची जिणी एकाणी मोडा पाटी लिपला सोड आज नाही तर फाल्या संपतेली ही रात जेंजरल्या जिणयेची पलवातेली वाट जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो दितलो मनाक शांती दितलो मनाक शांती आज नाही तर फाल्या संपतेली ही रात दिसणारा कोण बदललो हातान धरून धाव्या आमची धाव शेवट पर्यंत थांबा नासता संसारांत मजूर आमकां मेळटेली शेकी ससनांत सुमी येता वैभवान आज नाही तर फाल्या संपतेली ही रात जेंजरल्या जिणयेची पलवातेली वाट जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो दितलो मनाक शांती दितलो मनाक शांती आज नाही तर फाल्या संपतेली ही रात दिसणारा कोण बदललो हातान धरून
Jane. Jane. Joy. Glenn क्या? हाँ Adeus tocar ya संसारा Adeus tocar moja gera Adeus tocar karbara Adeus tocar darbara Adeus 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 काबार झाले जीवित मोजे सुरू झाले पैन मोजे वरून कुना मोजे सवे जोडून कुना हांगा हावे आदेश 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 आदेश
Thank you.
Thank you.
Thank you.
दिस्पोराच्या दुतानो हिंगा मेळून घेया अज्ञातीच्या स्वागती मन परमेश्वरा अदितो करा तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहम
Jesuच्या
Hallelujah.
Cordeiro आमच्या मरणात आम्ही समय दुःख तुझ्या मरणामध्ये दुःखे सरल्या त्या मगाच्या एक जाऊन भुरग्यान माझ्या सर्वांक आम्ही बुजयता त्या मरणावर मी जाल्लें तें दूख आनी न सुसून व्हरून सुरेश कोरदेव माझ्या सर्वांक कृपा दिवन दी आदार दिवन दी गटाय दिवन सांगून आमचे मागणे सांभाळ आमकां सांगता मेल्यार येवंच आसताली सोम्याचें जावन आसा आमच्या सर्वांक आमी सगळे सोम्याची येता ही आमची भयण आमच्या कितके पयलीं आसा ती घरा जात गेल्या आनी आमी थंयसर वचूंक आसा आमची सर्वांची भेट थंयसर जातली पुन्हा जिवन क्रिस्त थंय भवत येयलें तिका श्रेश्ठ कोरदेव त्या भावाचं इनाम जावन सर्गीचें सूख भाव करून दी आनी आमकां सर्वां खातीर प्रत्येक जावन म्हज्या सहसद्या खातीर देवा लागीं मागून दी म्हणून सांगून आमची आशा Serespora kakolच्या आमच्या मागणे ऐकून घे तुझ्या साखळणी प्रणीच्या आत्म्याक ह्या संसारांतलो भायर सरव फरमायलाय तिका सर्गीच्या चुका पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर आमेन तुकेच तांचो प्रार्थना काकोल तुज्या बापा आनी सर बुजवण्याच्या देवा तूं सश्टी भोगान आमचें जतन करताय मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय तुका सुस्कांतल्या तुज्या सांगतांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना सेरेस्परा तुमचो आसरो आनी बोल हे तुकाच्या काळोख आनी वेळापत हांव तुज्या मुखा मनाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे जशें दावोशीं कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळांचे स्वर दुखून तुका पुसून येतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सश्ट विशय
आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससना देवाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससनाक देवाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीव दिलो देवान होडा ताच्या मोगान संवसाराक ताणे हाडलो ताच्या योजना हांवें स्वीकार केलो ताका हस्त्या तोंडान पूण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान जीव दिलो देवान ओडा ताच्या मोगान संवसाराक ताणे हाडलो ताच्या योजनान हांवें स्वीकार केलो ताका हस्त्या तोंडान पूण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे आवय बापायक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो म्हाका संवसाराक हाडलो जिवीत जोडले हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आवय बापयक म्हज्या ताणेंच विंचून काडले आवयच्या त्या गर्भान देवान म्हाका विणले ताणें आकार दिलो म्हाका संवसाराक हाडलो जिवीत जोडले हांवें थोड्याच दिसा पयले जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवनीयत्मो कुडीन भरलो देवान उस्वास ताणें धाडलो म्हज्या नाकांतल्यान काळजा मोना एक जावन भरलो ताच्या आत्म्यान जिवीत म्हजें संपले थोड्याच त्या वेन जीव आनी आत्मो कुडीन भरलो देवान उस्वास ताणें धाडलो म्हज्या नाकांतल्यान काळजा मोना एक जावन
भरलो ताच्या आत्म्यान जीवित मुजे संपले तोड्यास त्या अवधीन जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससना देवाचे जीवित मोगाचे जीवित कुरपेचे जीवित ससनाक देवाचे जीवित देणे देवाचे सड आणि सड मोलाचे मुझ्या देवा तू सर्व रसनार मोजो धनी करो सगळ्या काळजान मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता काळीज मुझे तुका दिता तुझ्या
वंशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. वंशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. स्वास्ते वासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सरक्यासो. स्वास्ते वासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सरक्यासो. हुबोन गेलो आस्तो श्वास ना जालो मुजो आभास. हुबोन गेलो आस्तो श्वास ना जालो मुजो आभास. त्राणना प्राणना कुडमुजी उपकाराना. त्राणना प्राणना कुडमुजी उपकाराना. मनशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. दिसान दीस वाडयली खूण जिणी बरवा गयली खूण. दिसान दीस वाडयली खूण जिणी बरवा गयली खूण. मोलादीक वस्त्रांनी सोबयली खूण आसाल्या निर्जीव ती खूण. मोलादीक वस्त्रांनी सोबयली खूण आसाल्या निर्जीव ती खूण. मनशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची खूण धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. पान 35 A42. मंदिर
दीस देवादीन फ्रांसिस्को मार्सेलिन रोझेरियो हेच्या आत्म्या खातीर पेटोवनचे जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. कश्टांतल्यान येया वजन वगतल्यान येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा स्वामी. आमची भयण संवसारीक जिविताचे पैण आखेर करून सारकी जिविताचे वाटेक ती सोमकोन आसतना सोंसणेक राय आशिल्लो स्वामी तिका सारकी राजांत वांटो दिवं आनी ह्या वरवीं संवसारीक जिवितांत हांव सारकी जिवितां तिका घेवन एक बरी संकट जावन आमचे पुसत सर्गीन तावन तिच्या विनवणे वरवीं देव आशिर्वाद करून दी म्हणून ह्या मेसावड्यार आमी मागया. म्हज्या बाबणे पगडीतून ते फवत बरें वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकल सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो म्हणे हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पुसत बगे बसतांच हांव ग्वार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सर पदवीधरा देवा आमच्या बापा तुझो पद मेलो आनी मरणांतलो पुन्हा जीवन जालो म्हणून भावार्थना मी वळखून घेता. ताचे सवे मरण गेल्ल्या फ्रांसिस्को मार्सेलिन आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोषान पुन्हा जीवन जावन फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमी पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून कोरीन घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचा. बाबा भयणीनो आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता. आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातल्या. एक किणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हें घडटलें. तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली आनी आमी समेस रुपांतर जातल्या. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडीन अमरपण नेसची गरज. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवन कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पयत पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतेली. जैतान मरणाक गिण सोडलें. ए मरणा खंय आसा तुजें जैत. ए मरणा खंय आसा तुजें कूंस. पाताकच मरणाचें कूंस आनी नियमशास्त्र पातकाचें बोळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितेल्या देवाक
जावं अर्गां स्तुती. देवाचे उतर हे जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता. सर्वेस्पराच्या मोगात बोरला काळीज मोजे. ताका उलो मारलेल्या ताने कांदिले. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता. मरणाच्या पासानी म्हाका वेडो घालो. खंती दुखे बुडलेल्या सुम्यांनी वारलो. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता. जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता. हुंड्यावरवी मात मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदे तुका क्रिस्ता, वंदे बलिदाया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. जाव परमणे जेजू ख्रिस्ताची की स्वार्थ महिमा तुका येसुया. त्या दिसा शिसा लागीं उलोवन आसलो जेजू मुंदरून म्हणालो, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सत्य सांगता हांव तुमकां ऐका, गोवाचो खण मातयेंत पडून मेल्ल्या शिवाय तो एकोडो उरता. तो मोरात जाल्यार मात्र यथेश्ट फळ दिता. जो आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणेक सांबाळटा. कोणीय म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो फाटलाव करून दी. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो.
आणि म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाब मान करतलो. आतां म्हजें काळीज खंती भिरांतीन भरला. हांव कितें म्हणू? बाबा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणू, पूण हे सर्व सोंसूं जाय म्हणूनच हांव एक घडयेक आयलां. बाबा तुजें नांव महिमे बरीत कर म्हणटा आसतना अंतराळांतल्यान एक थाळो आयलो. हांवें थंय महिमे बरीत केला आनी परत्यांनी हांव थंय महिमे बरीत करतलो. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. ह्या संवसारांत सुमार 70 वर्सां आमच्या सांगाता जिवन ल्हान व्हड जावन आमकां आदार जावन आतां तरलेल्या आमच्या फ्रांसिस्का बायेच्या मरणाक हांगासर आमी जमलेल्या दुखेस्तानो कुटुंबाच्यानो हेरानो आमी आतां एका विशिश्ट हप्त्यांत आसा. मोर्न संभ्रमता. आज रामा सोयतार म्हणून आमी म्हणटा ताळयांक सोयतार. ह्या आयतारा मारिफांत आमी थंयसर चलोवन म्हळ्यार बरी दीस मेजून मुखार वचून आसा. जंय आमकां मर्ण मेळटलें आनी मरणा उपरांत ती कितें मेळटलें आनी ताका आमी म्हणटा पुनर्जिवंतपण. हेरांक येना असलो हप्तो कोणाय दुसऱ्यांक आसले हांवें आयकल्लें ना. वर्सान वर्सा एक हप्तो आयतारा थावन आयतारा पर्यंत एका आयतारा मरणाक वेचें म्हणल्यार बरी. आमी मरूंक आमकां व्हरता आनी दुसऱ्या आयतारा देव आमकां पुनर्जिवंत करता. ह्या सत्मनच्या क्रिस्तांवानो तुमकां देव बरें करूं. आमी ह्या संवसाराक सांगूंक आसा, संवसाराक दाखोवंक आसा जिवीत देवाक ताका जाय त्या प्रमाणे ताणें आसा केल्लें आनी दिल्लें जावन आसा. देवाक मरण आसा गी ना. ताच्या पुताक मरण आसा गी ना. पुताक मरण ना तरी तो मेलो. ताच्या आत्म्याक मरण आसा गी ना. सर्ग्यास ताणें रचयल्ले आंज बडव्यांक मरण आशिल्लें गी ना. आमी म्हणयत ते आंज बडवे पाताक केल्ले ते वचून खंय गी पडल्यात फाटी येवचे ना. ते देवाक हांव विंगड जावन आसतले म्हूण सांगून देवाक मरण रचूंक ना. मरण येवंक कारण एका कुशीर आंज बडवे पाताक आदारिल्ले थे तांकां देवान तशें तान पयस केलें आनी फाटी येवचें नाका तुमी म्हूण सांगून तांकां भायर धाडिल्ले. वसा तुमी म्हाका नाका. आनी दुसऱ्या कुशीर मनशाक रचयल्ल्या वेळार कित्याक कितें आदाम येवेन देवाची कुशी समजून आसतना गी समजून आमी ताच्या की चड करीत कोण ना म्हणल्यार इराद्यान गी तें पयलें पाताक केलें आनी त्या पयल्या पातकाक जावन देवान दिलें मरण. न्हय मात्र तांकां पूण सगळ्या मनशा कुळाक आनी उपरांत सर्व जिवितांक म्हणल्यार बरी. ह्या संवसारांत आसता आसात कोणी तिता मनीस जावं मनशां जावं मरण आसतना उरले आज म्हणसर कोणी ना. मनीस जावं मनशांच जावं पूण मनशांक म्हज्या मोगाचें मेल्या उपरांत वर्सां हजारो मोगडून दीत. आदामान येवेक आनी अब्राहामाक आनी मोइसेक सोडून कितलीं वर्सां जालीं? हजारो वर्सां जालीं. आमकां कितलें कोण ना त्या फोणांत आमी आमकां पुरतले आनी थंय पुरल्या उपरांत कितलीं वर्सां आमी थंय आसतले. हांव आमचे कोणल्यार परतून माती सयत मेळची ना पूण आमी आसतले. हांव कित्याक एक दीस येतलो जेदोन देव आमकां पुनर्जिवंत उठयतलो. पुनर्जिवंतपणाची मनशां आमी संवसाराक सांगता
असा म्हणून सांगून नाही मात्र जिवंतपण या संवसारांत पण असा जिवंतपण देवाच्या राजांत. तर मग आज आमचे बायक आम्ही मान करता आमच्या संगताची रावली ल्हान वर्स जाली तिने आज आमकां आदार दिवन आमची जिणी संतोशाची जिणी तिने केली आसले आसता तिचे पासून आमी मागतना तिका आमी देवाच्या हातांत वपसून दिता आसतना उडास दवरया. तिका पुनर्जिवनपण आसा आनी उडास दवरया. तशें तिका आसा तिच्या आदी गेल्ल्यांक आसा आमकांय आसा आनी आमच्या उपरांत येवच्यांकी आसा पुनर्जिवनपण. त्याच खातीर हो हप्तो आमी करशितले हांव देवा सांगता रावून आनी कश्ट सोसूंक धैर्य घेवन तशें जावच्याक आमचें मरतें पुनर्जिवनपण क्रिस्ता जेजूचें जाल्ल्या बरी पुनर्जिवनपण. तर मोगाच्या मिसाचें बलिदान आमी आमच्या बाये पासून भेटोवया आनी मागया देवा लागीं देवा तुवें अशें कितें केलें कित्याक केलाय आनी अशें कित्याक पातकाक शिक्षा दिलाय म्हूण आमकां समजना समजूंक नाका. पूण आमकां इतलेंच जाय जर तर सच सांगचें जाल्यार तुवें पुनर्जिवनपण आसा केलाय आनी आमी मेल्यारय जिवंत उरतले हांव तर आमकां मेळोवन दी तें पुनर्जिवनपणाचें बेसांव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आम्ही सर्व उबे रावया आणि आमची सरकालती प्रार्थना देवाच्या पायासमोर दवरया. मोगाळा बापा क्रिस्ती मौल्या सगळ्या संवसाराक पासरच्या वावरान मेतेर जाल्ल्या पय सभेच्या मुखेल्यांक तूं राख. जेजू क्रिस्ताची शिकवणूक निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान संवसाराक पाठोवंक तुज्या पाटलवदारांक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयण फ्रेन्नीची दया कर. ह्या संवसारांत खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या तिका तुजे सवे ससनाचें जिवीत फावो जावं म्हूण मागता. काकुळदारा देवा सरल्या समेत बावाडत्यांक प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत मागता. ह्या संवसारांत तांणी जियेल्ल्या देखी वंत आनी बऱ्या जिणेक लागून ससनाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता. आमार देवा ह्या येवकारिस्ताच्या आल्तारी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांची मागणी आयक. ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो एकवट चडय आनी बावार्थ घट कर. आमची क्रिस्ती जिणी फळां बरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या खासगी कसम जाता आमी मागया. प्रत्येक जावन दुखेस्त कुटुंबा खातीर मागया. मरणाच्या तडेरासच्या सबार पिडेस्ता खातीर मागया. सर्गेच्या मोगाळ बापा आमी तुजी नेमतली भरगी ह्या संवसारांत तुजे राज ह्या संवसारांत हाडून आनी एक दीस तुजो तो सस्नीक राज सोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. पान 103 103 C23. सर्व समजे तू कमी देता
म्हज्या बाबायन म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवेकर आदो बापा मानतसले जावण मागात सर्वेस्वर आमच्या कणवाड्या बापा तुझ्या साकारणी फ्रांसिस्का मासुलिनाचे सडवणे पुसत आम्ही तुका हे बलिदान समर्पित जेजो को आपलो सर्वंटर म्हणून तिने या संसारात मानून घेतलो तर तो तिका दयाळ म्हणून सुविधार कसो तो मेळो म्हणून नम्रतेन आम्ही तुझ्या लागी मागता त्या क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आमचे काळजाव बारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन बसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरा आणि ससनाच्या देवा सर कळे आणि सर वर्ताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फोगो हो कायदो नीती सोने आमच्या फायद्याचो तोच संसाराचे तारण मनशाकुळाचे जिवीत मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ताच्या उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आणि ताच्या मुखार ससनाच्या ससनाक संतोषतात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही दिली पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून तेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच बरे जबान सदस्य ताणें काल्स घेतली तुका नव्यांतीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसो आनी समेस्त मनशा बसो ते बरोवतले हे म्हज्या उडासाक करा Robert is so good, purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सगळ्याची कास तुका समर्पिता
तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कोण नाका सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पेटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरनी फ्रांसिस्काची गापूत कर तिका ह्या संवसारान तुवें आपोवन वेले जशी पळय स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेले तशीच तशे बराबर ती जिवान जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो पर्वत दवरून मेल्यात ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरी देवाची माई संगती भाग्यवंत जोसे ते सपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुगंधरांची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकलेल्या प्रार्थना दीर्घवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निभा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निभा दया कोणाचे विधान सवत काय आमकां दी. सर्गेच्या बागने आमच्या सर्वांतरा जेजू क्रिस्ताचे येले बरोवशनात प्रेतले आमकां तुज्या उदाक कळपेन सर पातकांतले सुट्यान सर आकांतांतली वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुज्या दोनता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकपटान सांबाळ. तुजी येता निराश वर्स लयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शैली संसाराची पाप करता ती शिलेचे जोड आपल्याला विसर सुभागी समयात घरच्या भितर येवच्या म्हाका फोवो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटा. पानीक शेंबा विनोद 192 D88. Jesus,
Kuninda 209 E28. प्रार्थोया. प्रियदेवान बापा, या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मास आनी रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावंक तुवें नेमून दिलें, तर या पवित्र जेवणान तुवें बसलेले आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आता श्रद्धांजली मागोवंक मुखार येतात. जेसन. फुलाबरी मोवाळ खनवळ परमळीक देवबिरांतीक कश्ट दूख धैर्यान फूड करून झुजल्लें. कुटुंबा खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस केल्लें. कुटुंबादाराचो वर्तो हुस्को आसलें. कोणायकी दुखय नातलें. एक फळाबरीत जिवीत आमचे समोर आसा. असली मोगाळ जिणी जेल्ल्या मानेस्तीन फ्रांसिस्का मार्सेलीन जोस्फीन रोझेरियो. म्हजी सासू मायन ती मोगान तिका फ्रेन्नी म्हणून उलो मारतात. हिची निर्जीव कूड धुळीतय पाटिवेच्या पयलें तिच्या जिणये विशीं एक सुकण्या नदर घालूंक हांव आशेतां. 1940 आनी 9 इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर देवादीन साल्वादोर आनी तशेंच देवादीन आयवी गोन्साल्वीस हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी मालगडी जावन कोडियालच्या गोरीगुड्डान जल्मली. सुरविलें शिकाप कापितानियो इस्कलांत तिणें सोंपयलें. आपली भाव भयणी एथेल, गॉडफ्री, जेसी, डॉटी, जेफ्री, जुली, मरीना आनी जॉय सांगता तिचें भुरगेंपण बऱ्यानच पाशार जाल्लें. प्रायेक पावताच 12 ऑक्टोबर 1970 इसवेंत जॉन पॉल रोझेरियो हाचे लागीं तिचें लग्न जालें. काजारा नंतर तिची जिणी गोरीगुड्डा तावन कांगनाडी सुवर्णा लेनीच्या ग्रीनवूड घरांत मुंदरून गेली.
काजारी जिनियेचें फोळ जावन तांकां देवान तेगा भुरग्यांचें बेसांव दिलें. लेस्टर, लायनल आनी लोरेन. काजाराची सुरविली वर्सां आपल्या पती आनी दोगां चेरक्या भुरग्यां सांगता संतोशानंच मुखार वेताली. अशें जिविताचें होडें घेवन दादोसकायान समक आसतना तिका जिविताची व्हड एक परिक्षा परिस्थिती फूट करची पडली. 84 मे 29 तारखेर चिंतूंक जायनातलें कोडू घडीत घडल्लें. जिविताचो संगाती जावन आशिल्लो आपलो पती अचानक जावन संवसारी जिवीत संपवन वेताना तिका व्हड एक आघात बसल्लो. आनी ह्या आघाताक कुटसून म्हणलें बरी आपलो पती सरतना माम्मी आपल्या निमाण्या भुरग्याक म्हणजे लोरेनाक गुरवार आसली. असलो एक संदर्भ खंडीत जावन चिंतूक कश्ट चिंतल्यार आंग मिरमिरता. 12 आनी 9 वर्साच्या दोगा चेरक्यांक वाडोवंक आसलें. मुखल्या 2 म्हयन्यांनी तिसऱ्या भुरग्याक प्रसूत जावंकय आसलें. एक व्हड जैत गुडो मुखार आसा कशें मुखार वेचें म्हूण खंडीत जावन तिका बोगलां आसतलें. तवळ म्हणसर घरची जबाबदारी सांबाळनासल्या तिका आतां काम करीजैस पडलें. सिंडिकेट बँकांत काम करून आशिल्लो पती सरल्या नंतर तिका मानेस्त जॉसी सल्डाना आनी मानेस्त डॉल्फी सल्डाना हांचे मजतेन त्याच बँकांत काम करूंक अवकाश लाभलो. येदोळवरेक भायर काम करूंक नेना आशिल्ल्या तिका नवें कामी शिकचें पडलें. ह्या सगळ्या परिस्थितींत आपल्या पप्पान देवादीन साल्वादोर हांणी मस्त धैर्य दिलां आनी तशेंच सर भयण्यांनी आनी भावांनी मस्त सुदारशिलां म्हूण ती सांगताली. अशें घरदार चलोवंक आनी भुरग्यांक वाडोवंक ती पेसाडली. मेळिल्ल्या सांबाळांत जीवन हांव सारतालीं नाजाल्यार पयशांक खंय वेचें म्हूण सांगल्लें तिणें म्हजे लागीं उलयतना. देवबिरांतेन शिस्तेन शेगुणांनी आपल्या तेगाय भुरग्यांक अशें तिणें वाडयलें. मुखार भुरगीं एका पावंड्याक पावोवन काजारी जिवीत आरंभ करतना तिका दादोसकाय ए सेन्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट जिवितांत संपूर्णता जोडिल्ली ती समजोणी हें भोगलां तें खंडीत. मालगडो पूत लेस्टर 2000 इसवेंत रिना लागीं, दुसरो पूत लायनल 2003 इसवेंत डिंपला लागीं आनी निमाणें धूव लोरेन 2010 इसवेंत जेसन लागीं लग्नांत एकवटल्लीं. 5 नात्रां रियॉन, पर्ल, कॉरल, सिमोन आनी जेडन हांचे संगी केलचें आनी तांकां मोग दिवचें वर्तें बाग तिचें जाल्लें. नात्रा लागीं उलयतना नात्रा लागीं खेळटना ती संतुश्ट आसली तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी मस्त फावटीं देखलां. व्हडा कश्टांनी भुरग्यांक व्हड करून एका पावंड्याक पावयल्लें हें साधन पळोवन सेंट एलोशियस कॉलेजीन 2009 इसवेंत तिका मान केला आनी हो विशय म्हाका आजच कळ्ळो. जिवनांत कितले कश्ट आसल्यारय आपल्या तांकी पुरती कुमोक करूंक ती मुखार सरताली. ना म्हूण पाटी धाडले धाकलेस नात म्हूण येत. बोस मोवाळ मोन तिचें उतरां मोवाळ्याची कोणायकी दुखोवंक तिका नाका आसलें. सोंसणीकाय तिची मानवचीत आसली. आपली भुरगीं भाव भयणी म्हळ्यार तिका वर्तो मोग आनी हुस्को. मालगडी धूव जावन आसल्या आपल्या भाव भयण्यांक तिणें आवय बरी मोग दिला. ती म्हजी सासूमाय जावन मेळिल्लें म्हजें भागच म्हूण हांव चिंतां. आपणाक वेळ मेळटना एम्ब्रॉयडरींग ती करताली, शिंवताली, कोंकणी पत्रां वाचताली.
फुलां झाडां म्हळ्यार तिका मस्तुची तांचो पोस करूंक तिका वर्ती खुशी कोणी विविध नमुन्यावार झाडां दितात तर तांचो मोग ताचो मोगान पोस्ट करताली हांवें यूट्यूबाचेर तिणें फुलां झाडां विशयांत माहीत घेवन आसचें हांवें आयले बारी पळयलां तिचे 2 गूण म्हाका हांगा विंगडच उल्लेख करूंक जाय एक ती केन्नाय पॉझिटिव्ह धनात्मक जावन आसताली आनी दुसरो ती धैर्यादेक ती एक झुजारी तिचें विल पॉवर म्हळ्यार मोतीची इच्छा सकत आमकां सर्वांक प्रेरण आमकां सर्वांक मानवजैस जाल्लें आनी हांवें अशें सांगच्यांत जगभर कारण आसा जिणे पयणार व्हड जबाबदारी घेवन जियेतना तिका तिच्या भलायकेचेरय परिणाम पडुल्लो 2009 इसवेंत तिका काळजाघात जाल्लो ICUंत ती सुमार दीस आसली तिची आशा सोडुल्ली पूण ती धैर्यान धनात्मक रितीन चिंतून हें झुजली पाटी आयली जिणे पयन उंदरिल्लें 4 वर्सां आदीं 2020 इसवेंत कोरोनाच्या ह्या वेळार परत तिची भलायकी एकदम बिगडली कोमाक ती पावल्ली ती वांचतेली म्हणून आमी कोणेंय चिंतूंक ना परत धैर्य घेवन झुजली पाटी आयली तिका डायलिसीस आसलें 1 वर्सा नंतर दाक्तेरान ताची गरज ना म्हूण सांगलें तिका झुजोवंक धैर्य आनी तशेंच धनात्मक चिंता पियोवंक तिका मागण्यांतावन वर्तें बळ मेळटलें दिसाचो सुमार वेळ मागण्यांत ती करशितली साद जाता म्हणसर सदां मिसाक ती गेल्या यूट्यूबाचेर आनी टीव्हीचेर मागणे मिसां ती आयकतली बरे लागल्ले संदेश एका बुकार बरोवन दवरचे आसले आनी ते तवळ तवळ वाचचे आसले परच्या पयर वालेन्सियांत करेज्मा वेळार जाल्ल्या रितीरेंती तिणें भाग घेतला आनी कुमसारी ती जाल्या तिची देवबिरांत तिची भक्त तिका फाटल्या वर्सांनी धैर्यान जियोंक कुमो केल्या मनशांच कांयच दुबाव ना ह्या वर्सा 52 वर्सां 75 इयर्स असो जुबलेव करूंक आमी मांडावळ केल्ली पूण देवाची मांडावळ वेगळीच आसली पुर्ब्रेस्तारा 21 तारखेर अशें जायत म्हणून कोणेंय चिंतूंक ना तकली घेवन पडुल्ल्या तिका जीव वाचोवंक जालो ना ओत्मो कुडीतावन मेकळो जालो आनी सर्गार जा तेवशी समकालो सकटा आमी एकाच साने शेरमेल्या माम्मी ना म्हणून चिंतूंक असाध्य जालें मोगाळ लेस्टर लायनल आनी लोरेन आवय नासतना एक व्हड खाली जागो तुमच्या मुखार उबो जाता आनी तो भरती करूंक असाध्य तशेंच मम्मींच्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आपली मालगडी भयण आवय सारकी मोग दिवची नासतना रावचें खंडीत जावन व्हडा दुखाचें व्हडा आक्लासाचें तसो सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां बळ दिवन धैर्य दिवन म्हूण हांव मागतां मोगाळ मम्मी तुजी निर्जीव कुडू आमचे समोर आसा पूण तूं सर्गात तावन आमकां सर्वांक पळोवन आसाय म्हूण आमी भरवसतां तुजी जिणी आमकां प्रेरण आनी मेलफंक्त जावं समाधानान तूं विशेव घे मम्मी समाधानान तूं विशेव घे परत मेळया आमी त्या संवसारी मोगाचेनो हांव देव बरें करूं म्हणटा वलेन्सिया फिरगस बिगार बाप फादर रॉक डेसा सहायक बिगार मानदीक बाप विजय मोंतेरो मीस भेटयल्ल्या मानदीक बाप एंड्रू डिसोजा सा भेटवणी केल्ल्या मानदीक बाप विन्सेंट डिसोजा CODP हाचे डिरेक्टर तशेंच मानदीक बाप बाराकोस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा
ಉಪಕಾರ ಬವುಡ್ತಾ ಸಾಂಜುಜ ಬಡ್ಯಾಸೋ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. देव बरें करूं. सर शेजार चांक तांच्या मोगा खातीर प्रत्येक जावन नांव काडूंक आशेता. मनेस्त लॅन्सी तावरो आनी कुटाम, मनेस्त जेरा आनी कुटाम, मनेस्त विनय लोबो आनी कुटाम, एलेन बाय हांकां उपकार भोवता. मम्मीची भलायकी फाटल्या वर्सांनी तपासन केल्ल्या दाखतेर असो डॉक्टर R.L. कामत, डॉक्टर अमित डिसोजा, डॉक्टर जोस्टल पिंटो, डॉक्टर C.C. पायस हांकां मोरणाची विलेवरी केल्ल्या संतोष एरेंजेस, लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन्स, तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या निखिल तुमकां देव बरें करूं. मम्मीच्या मोगान आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाचेंय नांव चुकलां तर माफ मागता. मम्मीच्या आत्म्याक 7वें दिसाचे मीस पुर्वा मंगळारा मार्च 27 तारखेर 27 मार्च 11:30 वरार हांगासर आसतलें. तुमकां वतायाचें आपोवणें दिता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सोकायदो बाबर्ताच्या साले प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या भयणीची आमी मातये लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान जिवनपणां विनाशी करूं आनी ती सोत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळो अशें मोरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणेकरायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भगवंत सांगातिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पोराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्यातीच्या स्वागत देव परमेश्वरा आदितो तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. कृष्णाचो विशेष सर्वेस्पोरा तिका लाभो आनी निरांतर प्रकाश तिचे पावले. तुझ्या साकरणी फ्रांसीस कसोत्मू तुझ्या आदेर आमी करता. सोम्या संवसारांत ती मेली जाल्यार तुजे थंय ती जिवान जावं आनी जिवितांत आसकत काय तिणें केल्लीं पातकां बक्षी आनी आगानीत काकून तिका बक्षी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जर तर कोणेय मरणाचेर दिश्ट घालना तर कुशिल्यांतल्या लेवन मोतल्या दरवटांतल्यान भायर वयचें. देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्षाची तुका स्वागत आनी सर्वीच्या जेरुसलेम शेरा वरून पावो उबितमाचे सुवाती हांवेता. देवाच्या घरांत हांवेता उबितमाचे सुवाती हांवेता. देवाच्या घरांत हांवेता. जशी रीत उदका जरी एक मेरू अत्रेता
तुका ललिताई देवा विठंबाची सुवाती आम्हेता देवाच्या घरा आम्हेता विठंबाची सुवाती आम्हेता देवाच्या घरा आम्हेता आत्मा म्हजो भोवतानीला तुका म्हज्या जिवा केन्ना तुजे मुखार पडन पळेन तुका देवा ओ विठंबाची सुवाती आम्हेता देवाच्या घरा आम्हेता विठंबाची सुवाती आम्हेता
Prartuia. Somie Gesù Hrista, atinge sufundando vișeu घेऊन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे फोन तुवें पवित्र केले
अशें जरी कुडीनी केपेंकू ते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणेक शांत विशव मेळो. तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवडान ससनाक प्रकाश बगोवंक तिका फावय. तूं जियेतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारके अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणी फ्रांसिस्का सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगो आनी निमाण दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पुसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत. म्हाका सतमंता तो मोरा चल्यारी जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यान जिवन केलें. आमच्या भयणी ससनी जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोरान तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणी तुज्या राजान घे. आमच्या भयणी पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंत जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणी तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक बसले. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बावर्ताच्या बुजवण्यान आनी ससनी जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमची प्रार्थना संगाता घालून सोम्यान शिकयल्या मागण्या म्हणया. देवा, तू भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीने केबिल्ल्या या तुझ्या साकरणी फ्रांसिस्को मार्सेलीन रोझेरियो तिका विंचलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटला पळय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशेव संपदले मुझे जीवन या संसारान राखो नासानो वे जीवित सरकाराजान. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखो ना
नासानोवे जिवीत सर्गा राजान हांगा संपले दोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना हांवें तुमकां सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना संवसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना जियेतेल्याव आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान जियेतेल्याव आमी सदां बापाच्या त्या खऱ्या मोगान विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवीत सर्गा राजान संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवीत सर्गा राजान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान एकामेका वळखाल्याव सैरी दैरी एकवटल्याव कुटुंबां बरी जियेल्याव सांगात आमी वट जाल्याव एकामेकाक वळखाल्याव सैरी दैरी एकवटल्याव कुटुंबां बरी जियेल्याव वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सर्गाराक वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सर्गाराक वेगीच आमी मेळतेल्याव ससनाच्या त्या जिवितान वेगीच आमी मेळतेल्याव ससनाच्या त्या जिवितान संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवीत सर्गा राजान संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान राखोन आसा नवें जिवीत सर्गा राजान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये आमकां जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात सकळांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये विसरना
तू बावा वेगीस तुका वोसों कासा विसरा नाका तू बावा वेगीस तुका वोसों कासा राखून राव मुझ्या बावा हा देऊस मागोंक या संसारात राखून राव मुझ्या बावा हा देऊस मागोंक या संसारात संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोनासा नवे जीवी सर्गा राजा संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोनासा नवे जीवित सर्गा राजा हंगा संपले दोळे धांपले जियेव कसा म्हाका वयल्या घरान हंगा संपले दोळे धांपले जियेव कसा म्हाका वयल्या घरान हंगा संपले दोळे धांपले जियेव कसा म्हाका वयल्या घरान हंगा संपले दोळे धांपले जियेव कसा म्हाका वयल्या घरान संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोनासा नवे जीवित सर्गा राजान संपदले मुझे जीवन या संसारात राखोनासा नवे जीवित सर्गा राजान हंगा संपले दोळे धांपले जियेव कसा म्हाका वयल्या घरान हंगा संपले दोळे धांपले तुझे सरशी देवा तुझे सरशी गाया
सशी